प्राजित असो जेजूच्या कष्ट मरण आणि जीवनपण असो मात्र नाही बगर आमच्यास साल्वासं असो मिस्तेर गुंडायन नियाळसो काळ. ह्या वक्ता सुवार्थेंत जेजून आपल्या कुर्सा मरणा जीवनपणाविषयी पयलेंच सांगून दिल्ली उतरां सुवार्थ समजूनची सावी जातात. देखून जेजूच्या पाशांवांचे जाय वा इंग्लिशांत मस्ट वा सोसूंक जाय, इन्कार करूंक जाय, मारूंक जाय आणि जीवन जावंक जाय ह्या गजालींचे पयलेंच सांगून दिवप सुवार्थेचो प्रमुख भाग जाता. सुवार्ता संपताना पुनर्जीवनपणा उदेशी पाठांनी जेजूची आपणे पयलेंच सांगून दिल्ले प्रमाणे सगळ्यांक घडलां म्हणून सांगच्यांत आयची सुवार्ता शेवटाक पावता. साल्वासांवाची मांडावळ ती दाखल्याक लुकाचे सुवार्थेच्या शेवटाक जिवंत जेजू सत मानूंक पाटी करच्या दुबाविशीं सांग अशें म्हणटा. ह्योच त्यो संगती तुमचे सांगात आसल्या वेळार हांवें तुमकां सांगल्ल्यो. मोइजेच्या नियमशास्त्रांत, प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी, किर्तनांनी म्हजे विशयांत कितें बरोवन आसा तें सर घडून येवंक जाय. सुवार्थेच्या आखेरेक मुंदरण जिवन जेजू अशें म्हणटलो. अशें पयलेंच बरोवन आसा. क्रिस्तान कस सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा ताणें मेल्ल्यांतलो उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिणी बदलप असो आनी पातक्यांच्या बोगसण्याचो संदेश सर परजांक परगट करूंक जाय. तर सगळी सुवार्ता पयलेंच सांगून दिल्ले मांडावळीचें खरें जावप, सोमयाचेंच उतर जारी जावप, संपूर्ण जावप. तेच परी जशें जेजून आपणा विशीं सांगून दिल्लो प्रावाद जारी जालो तशेंच शिसां विशीं प्रवादी रितीन सांगलेल्यो संगती दिसान दीस जारी जातात. जिवीत जोडच्याक, सोमयाचो पाटलाव करच्याक शिसान आपणाचो कुरीस दिसान दीस उखलून घेवंक आसा. आपणाचो जीव दिसान दीस रिस्केर घालूंक आसा. आपणाकच इन्कार करूंक आसा. आपलो जीव होगडावंक आसा. सोमयाच्या कुर्साचेर शिसांनी दिसान दीस हें रिस्क घेवंक आसा. सुवार्थेचे मांडावळीक रिगिल्ल्यांत साल्वासांवाची मांडावळ स्पश्ट जाता.